जोशुएच्या पुस्तकावरील वाचन. सोबेस्परान जोशुएक सांगलें, आयजूच सगळ्या इस्रायलाच्या दोळ्या मुखार हांव तुका गोड करून सुरू करना. म्हणटी मोजेसा बरोबर हांव आसलो तसो तुजे बरोबर हांव आसा म्हूण तांकां खात्री मेळटली. कोराराची आपपेट व्हरतल्या यादीकान असो हुकूम केलो, जॉर्दानाचे दोगेर पावतच तुमी जॉर्दानांतूच रावात. तेन्ना जोशुएन इस्रायलाचे पोरचेक म्हणलें, लागीं सरात आनी सोबेस्पराक तुमच्या देवाची उतरां आयकात. जोशुएन सांगलें, एक जिवो देव तुमचे मदें आसा आनी तुमच्या दोळ्या मुखार कानाकारां पयस करतलो म्हूण तुमकां कळोन येतलें. पळयात, आख्खे पृथ्वीच्या सोबेस्पराच्या कोराराची आपपेट तुमच्या दोळ्या मुखार जॉर्दन न्हंय उतरून वेता. सोबेस्पराची आख्खे पृथ्वीच्या दोनयाची आपपेट घेवन यादनीक जॉर्दनाच्या उदकांनी पांय घालतले तेन्ना जॉर्दनाची वयर थांव सोंपला व्हांवता ती उदकां हाडटलीं आनी एक रास कशी जावन उबी रावतली. सांगलें प्रमाणे जॉर्दान उठून सगलो लोक आपल्या तंबूंतलो भायर सरलो गेलो. पोरचे मुखार यादनीकांनी कोराराची आपपेट केली. आपपेट व्हरताले ते जॉर्दानाची पावतच आनी आपपेट व्हरताले त्या यादनीकांचे पांय उदकाक लागतच वयर थांव व्हांवतालीं ती उदकाक काडली आनी लांब दोन जाग्यार एक रास करून उबी रावली. आदामा थांव जायेतांच्या कोट्टा पर्यंत त्याच बरोबर आराबा व मिन्नाच्या दर्यांत व्हांवतात ती उदकां व्हांवून नाच जालीं. आनी अशें जेरिको शाराच्या सांकार कर्जां उतरलीं. सगळीं इस्रायल कर्जां सुके जमनी वेल्यान उतरप आसतना आख्खे राष्ट्र परतवडी पावो पर्यंत सोबेस्पराची आपपेट व्हरताले ते यादीक जॉर्दाना मदेंच सुकी जमनी उबे रावले. देवाचें उतर. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जुवार सोबेस्पराक सोडून जेन्ना इस्रायल कर्जां इजिप्तांतली आयज सोडली, जेन्ना जाकोबाची भुरगीं परक्या गवतां मदीं सुटोन आयलीं, तेन्ना जुदाचो प्राण जावन पावलो ताची मंदी आनी इस्रायल कर्जां जाली ताचें राज. जबाब सोबेस्पराक. हें पळोवन दर्या ओडून गेलो. जॉर्दन दोन फाटीं सोडली. कोकड्या सारके लोक उडयो मारूंक लागले. मेंढ्या भाशेन उडयो रोवल्यो. जबाब सोबेस्पराक. दर्या कित्याक म्हूण तूं पळून गेलो? जॉर्दन नदी कित्याक तूं फाटीं सोडली? पर्वतांनो कित्याक तुमी कोकड्या सारके मारतात उडयो? दोंगरांनो कित्याक मेंढ्या भाशेन उडटात तुमी? जबाब सोबेस्पराक. शुभदुमान सुरू तुझ्या चाकराचे खातर आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय.